नमस्कार. बायबल क्विजाक स्वागत. हांगासर सारकें वा चूक म्हणली 20 सवालां आसात आनी 21वें सवाल तुमी जाप दिवच्याक. पयलें सारकी जाप दिल्ल्याचें नांव मुखल्या व्हिडिओर तिळसिता आनी तांकां उल्हासिता. आदल्या व्हिडिओंतल्या सवालाक सारकी जाप दिल्ल्याचें नांव ह्या व्हिडिओच्या अखेरेक तिळसिता आनी तांकां उल्हासिता. तर आतां चड गळाय करनासतना आयचो व्हिडिओ सुरू करया. आदाम देवान रचल्लो पयलो मनीस हें वाक्य सारकें वा चूक? सारकें. उत्पत्ती 2 अध्याय 7वी वड. मोइजेन घट रुखाचें तारून केलें. सारकें वा चूक? चूक. उत्पत्ती 6 अध्याय 14वी वड. नोयेन घट रुखाचें तारून केलें. जेजून लग्न संभ्रमांत वायन आशिल्लें उदक केलें. सारकें वा चूक? चूक. जेजून लग्न संभ्रमांत उदक आशिल्लें वायन केल्लें. देवान 10 उपादेश सिनाय पर्वतार दिले. सारकें वा चूक? सारकें. निर्गमन 19:20. दाविदाक वडयेक माशान गिळ्ळो. सारकें वा चूक? चूक. जॉनाक वडयेका माशान गिळ्ळो. पावल जेजूच्या 12 जाणां शिसां पैकी एकलो न्हय. सारकें वा चूक? सारकें. जुदासान जेजूक 3 फावटी नगर केलो. हें वाक्य सारकें वा चूक? चूक. पेद्रोन जेजूक 3 फावटी नगर केल्लें. देवान 7 दिसांनी संवसार रचलो. हें वाक्य सारकें वा चूक? चूक. देवान 7व्या दिसा विशेव घेतलो. अब्राहमाच्या बायलेचें नांव सारा. सारकें वा चूक? हें वाक्य सारकें. उत्पत्ती 17:15. समसावचे केस कातरिल्ल्या वरवीं ताचें बळ गेलें. सारकें वा चूक? हें वाक्य सारकें. जेजूक गोलगोता म्हणल्या सुवातेर कुर्सायलें. हें वाक्य सारकें वा चूक? हें वाक्य सारकें. मार्कास वांजेल 15 अध्याय 22वी वड. उदकाचेर चलिल्लो शिस पेद्रो. हें वाक्य सारकें वा चूक? तुमच्यो जवाबी कमेंट करा. सारकें. मातेव 14:29. कायन आदावाचो आनी येवेचो पयिल्लो पूत. सारकें वा चूक? हें वाक्य सारकें. उत्पत्ती 4 अध्याय 1 वड. जेजूचें पयिल्लें अजाप कुरड्याक दिश्ट दिल्ली. हें वाक्य सारकें वा चूक? चूक. उदक आशिल्लें वायन केल्लें. दाविदान गोलियताक तालवारीन जिवेशी मारलो. हें वाक्य सारकें वा चूक?
सूख गोफिणींतल्या फातरान जिवेशी मारलो. जुदासान जेजूक उमो दिवन पराधीन केलो. हें वाक्य सारकें वा चूक? सारकें. लूक 22 अध्याय 48 वाक्य. जेजून 10 उपादेस फातरांच्या पळयेर बरयिल्ले. हें वाक्य सारकें वा चूक? चूक. देवान 10 उपादेस फातरांच्या फळयेर बरयिल्ले. आवरा वरवीं पृथ्वेचे केदींच देसवाट जावची ना म्हणून देवान सल्लो केल्लो. हें वाक्य सारकें वा चूक? सारकें. उत्पत्ती 9 अध्याय 11वी वळ. जुवावन जेजूक स्नान दिल्लें. हें वाक्य सारकें वा चूक? हें वाक्य सारकें. मातेव 3 अध्याय 13वी वळ तावन 16वी वळ पर्यंत. जेजून 5000 लोकांक 2 उंडे आनी 5 मासल्यान वाडलें. सारकें वा चूक? चूक. 5 उंडे आनी 2 मासल्यांनी. आतां वेळ जावन आसा आदल्या व्हिडिओंतल्या सवालाक सारकी जाप पळोवचो आनी पयिल्ल्यान सारकी जाप कमेंट केल्ल्यांक उल्हासूंचो. आदल्या व्हिडिओंतले सवाल: जेजूची खंयची ओपार लुकाच्या वांजेलांत मात्र वाचूंक मेळटा? ह्या सवालाची सारकी जाप बऱ्या सामार्या घराची ओपार. ह्या सवालाक पयिल्ल्यान सारकी जाप कमेंट केल्ली रेशमा डिसोजा, जॉन्सन फेर्नांडीस, एलियस नाझरेत, एमिलिया डिसोजा, सिल्विया मतायस हांकां हांव उल्हासितां आनी अभिनंदन पटयतां. आतां इसरचें सवाल तुमकां सारकी जाप कमेंट करच्याक जावन आसा. सवाल अशें आसा: भायर तावन मनशाच्या भितर वेता तें मनशाक मेळयता, पण मनशा तावन भायर येता तें मनशाक मेळयना. हें वाक्य सारकें वा चूक? तुमची जवाब कमेंट करा. वाक्य चूक तर सारकें करून बरोवंक प्रयत्न करा. व्हिडिओ पसंत जाल्यार लाईक करा आनी शेअर करा. परत मेळया मुखल्या व्हिडिओंत. धन्यवाद.